गोंय सुरक्षा मंचाच्या पोटवेंचणुकेक राविल्ल्या तिगय उमेदवारांक लोकांचो बरो तेंको मेळटा अशें वेलिंगकार म्हणटा. तिगय उमेदवार वेंचून येतलेच असो विश्वास आसा. त्याच निमतान प्रचाराचो निमणो भाग म्हूण मांद्रे आनी म्हापशें मतदारसंघांत प्रचार रॅली काडपाचें गोंय सुरक्षा मंचान थारायलां अशें गोसुमाचो मुखेली सुभाष वेलिंगकारान पणजेन घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत जाहीर केलां. ते कोपरा सभेक तांच्यांनी येवचे ना न्ही लोक. तशे आतां सगळे सुभाष शिरोडकार, दीपक ढवळीकार, महादेव नायक बी अशे वांटून गेल्या आनी त्यामुळे लोक तशे येवचे ना, भयान येवचे ना बी अशें दिसतालें. म्हणून आमी 20 खुर्च्यो घातलेल्यो आमच्या कार्यकर्त्यांनी समोर. तर प्रत्यक्षान 250-300 लोक जे आसा उबे रावन सगळे मागीर एक 30 खुर्च्यो खंयच्यो खंयच्यो हाडल्यो आमी आनी घातल्यो. आनी ती सभा अशी जाली की पिन ड्रॉप सायलन्स. हांवेंच 1.5 वरां भाशण केलें आनी कशेच लोक हाल्ले ना शेवट पर्यंत. आनी मागीर मेळपाक आयले स्टेजी कडेन ते म्हणजे दे शोड देअर इनवॉल्वमेंट. हे ट्रेंड्स जे तरेतरे कडेन दिश्टी पडटात, हे ट्रेंड्स हे गोवा सुरक्षा मंचाक ह्या तिनूय मतदारसंघांनी बरें भवितव्य आसा. ते ह्याच हातूंतल्यान आमी अकावंट आमचो उगडटले काय कितें अशा पद्दतीची शाश्वती आशा खात्री आमकां ह्या हातूंतल्यान दिसपाक लागली. फाल्यां मांद्र्यान 10 वरांचेर एक रोड शो सुरू जातलो. कार्यकर्त्यांचोच भरणो आसतलो, कॉन्ट्रॅक्ट बेजिचेर लोक नासतले तातूंत. भगवतीच्या देवळा कडल्यान सुरू जातलो तो आनी शेवट मदल्या माजाचेर ताजी सांगता जातली. म्हापशां मतदारसंघान 2.5 वरांचेर गणेश पुरीच्यान 2 व्हिलर आनी 4 व्हिलराची, खरें 2 व्हिलराची ती रॅली जातली. ती 2:30 सुरू जातली. सगळ्या मतदारसंघान फिरून मागीर ताजो परत सकयल म्हापशां हनुमान मंदिराच्या समोर स्वातंत्र्य चौक जो आसा तातूंत ताजी सांगता जातली. मोगो पक्षान एकाच फावटीन वेगवेगळो निर्णय घेवन रिकॉर्ड केला म्हूण मोगो पक्षाचें नांव जिनीस बूक ऑफ रिकॉर्डान नोंद करपाचो असो ठोमणो मोगो पक्षाक वेलिंगकारान मारला. मोगोन 3 मतदारसंघांनी 3 भुमिका घेणारो आंतरराष्ट्रीय पक्ष तो. म्हणजे जगान अशा प्रकारचो पक्ष की एकाच वेळाचेर 3 पोटनिवडणुकांनी 3 भुमिका घेणारो हो. त्यामुळे लिम्का बुकान मोगोची नोंद करपाक जाय अशें म्हाका दिसता. पणजेची पोटवेंचणुकेक गोंय सुरक्षा मंच उमेदवार दवरतलोच आनी वेंचूनय हाडटले अशें वेलिंगकारान जाहीर केलां. ताजें आमी फाटल्या फावट हांवें सांगिल्लें 3 कॅन्डिडेट्स आसा म्हणून. तातूंत प्रगती केली आतां आमी. एक कॅन्डिडेट आमचो जो आसा हो फायनल जालो पण आतां करिना, डिक्लेअर करिना. बाकीच्यांकूय रावता डिक्लेअर करीसर. आनी त्यामुळे यथावकाश तो कॅन्डिडेट जो आसा तो कॅन्डिडेट ठरलो आमचो. डमी कॅन्डिडेट म्हणून कोण फॉर्म भरपाचो बी ह्यो सगळ्यो गजाली जाल्यो निश्चित. आनी ती पणजेची निवडणूक जिखपा खातीर लढयतले आमी, ताकदीन लढयतले. आनी आमकां गॅरंटी आसा की आमी ही पोटनिवडणूक जी आसा ही जिखतात म्हणून. कित्याक अशाच प्रकारचें इक्वेशन जें आसा हें ह्या निवडणुकीन येतलें लोकांच्या समोर पयले फावट, जें आतां पर्यंत केन्नाच नाशिल्लें अशें.